माझे नाव जगन्नाथ गोवेकर. जगन्नाथ गोवेकर. कितें जालें आतां तुमी सगळे जाण हांगासर जमल्यात पळय, हांगासर तुमी सगळे जाण जमल्या, कित्या खातीर जमल्या आनी कोण आतां तुमी हे सगळे? आम्ही सगळे ड्रायव्हर. बालरथाचे ड्रायव्हर. ड्रायव्हर तुमी. ओके, सो आतां हांगासर पळयता आमी पेडे स्ट्रॉंग रूमा कडेन जे जमल्यात तुमी, कित्याक जमल्यात कित्याक? आम्ही कालच्यान हांगासर ड्युटी करता. कालचो दीस गेलो, आयचो दीस गेलो आणि आमकां दिल्या काडून 500 रुपया. कसली ड्युटी? इलेक्शनाची ड्युटी. ZP इलेक्शन हे डबे आम्ही पावयले हाडून आणि देवयले आणि आमकां 500 रुपया दिल्या. त्या 500 रुपया चावेक दिल्या काय भीक खंय दिल्या म्हणून काय कळना. ओके, म्हणजे एवरी इलेक्शनाक जेन्ना तुमी हांगासर येतात पळय, तुमी येतात न्हू एवरी इलेक्शन येता तेन्ना आमकां 1000 ते 1200 तरी दिता. आतां हे कोण दिताले तुमकां? आतां दिता म्हणजे आतां आरो सांगता, आतां मॅसेज धाडल्या आरोन थंय दिता म्हणून सांगल्या म्हणटा. आतां दिता म्हणल्यार म्हणजे पणजे ड्युटी सेपरेट ड्युटी केल्या बालरथ बसीची केल्या तांकां दिले, तेंच्यांनी 1000 दिलो आणि आमकां 500 रुपया दिल्या. हे 500 रुपया कित्याक म्हणून आतां हे तुम्ही उलयले आरो कडेन आतां वचोंक दिना. आरो कडेन वचोंक उलोवंक कित्याक म्हणून दिना? वचोंक दिना म्हणजे बिजी आहा म्हणटा आरो. ओके, कोण विचारले तुमी? विचारले वचोन आमी. तुमचे कडेन उलोवंक सोदिनात ते? उलोवंक सोदिना, मॅसेज घातल्या म्हणटा. पण तुमकां ड्युटी म्हणजे 2 दीस इलेक्शन ड्युटी येवंक जाय म्हणून हे कोणें सांगलेली मॅसेज? ही आमकां 2 तारखेक हे धाडटा, लेटर धाडटा, सर्क्युलर धाडटा 2 तारखेक स्कुलांच्यान. स्कुलांतल्यान धाडटा? हजर जावपाचें म्हणून. सिव्हिल सप्लायतल्यान मॅसेज धाडटा तुमकां? ओके, की तुमी ओके, आनी तेन्ना तुमची रेट थारता? ना म्हणजे रेट बीन काय थारना? सांगा मातशें. आता तुझी आता परत वर्सा आमकां दिताले ते 1000 रुपया. हांव काय तेणी आता हे 500 रुपया म्हणटात ते. दिला तुमकां आतां 500 ना, आमी सायडीन काय देऊंक ना. वर्बली सांगला. 500 रुपया म्हणजे कसले कित्याक लागून हे 500 रुपया? आमकां कितें भिकेक लागून दिता काय आनी कित्याक लागून दिता हे 500 रुपया? आतां भायर खंय तरी आमी ड्रायव्हर प्रायवेट पासून गेले जाल्यार 2-2 हजार रुपया आमकां जोडूंक मेळटा. हांगा कितें मेळटा आतां? दिसभर कालचो दीस फुकट गेलो, आयचो दीस फुकट. बोटा वयल्यान च्या ना पाणी. काल मात्र सकाळी च्या मातशी दिल्ली इतलीच, दनपार जेवण इतलें आनी काय ना. आनी आतां अजून इतलो टायम आमकां दिलो 5 टायम. काल ड्युटी केन्ना काल हाडली? हय, काल हांगा आमी 9:30 येयले सकाळी. हय, फूल डे? फूल डे आयचो दीस? हय, आनी आयचो दीस. आता 500 म्हणजे 2 दिसा 500 एका दिसा 500? कितें म्हणटा? 250 रुपये 2 दिसाचे आमकां पयशे दिल्ले आसा. 250 पडले न्ही, 500 रुपये दिले म्हणल्यार 250 रुपये पडले न्ही दिसाक. अच्छा. कितें मागणी कितें आहा तुमची आतां? आमकां ते पणजे आतां हे सगळे एकवट कशे दिले पळय, तांकां 1000 रुपये दिले पळय, आमकां 1000 रुपये दिवंक जाय आसले. दरवर्षी कशे आमी इलेक्शनाक आमकां 1200 रुपये कशे दिताले पळय, तशेंच दिवपाक जाय आसले. 500 रुपये कोणाक लागून दिले आमकां आतां? चाय वयताना चाय घेया तुमी, थंडी पडली म्हणून. ओके, आता कितले टोटल कितले बसकार आहात तुम्ही ड्रायव्हर? आमचे बार्देस तालुक्याच्यो 67 बसी आहा, तितून 53 कितें तरी बसी आमचे आसतले. तुमचे 53? हय, बार्देस तालुक्यांतले बसी. अच्छा, आणि आता कितें सांगला राव म्हटलं तुमकां? ना, आमकां तो भितर वचूंकूच दिना, ते बिजी आसा म्हणटा, आमकां मेळना. साऊथ गोवाचे तुम्ही फायंड आउट केला कितले दिले? साऊथ गोवाचे आमकां कळना. पणजे आसा 1000 रुपये दिल्या म्हणून ड्रायव्हर आमकां कॉल केल्ले आसा. तांकां दिल्या तशेंच आमकां मेळूंक जाय म्हणून आमी तांकां 1000 दिला हजार आणि दिले. तुमकां 500 दिले. म्हणजे 2 दिसाचे 500, 250 रुपये दिसाचे ड्रायव्हराचो पेमेंट आहे. आतां पेमेंट तुमकां 500 रुपया 2 दिसाचो. हय, 2 दिसाचो इलेक्शनाचो बत्तो म्हणून दिता तशें आमकां. सो तुमकां नाका एक्सेप्ट करना आमी तुम्ही? एक्सेप्ट करूंक नाका. थोड्या जाणांक पयलीं खबर नासलें, तेंच्यांनी घेतले अशें थोड्या जाणांनी. ते मागीर उरलेले आमी रावले अशें नाका आता पयशे. कितें करतले? ते तांकां कळोवनी म्हणून सरकाराक मातशें ते 2 दिसाचो आमचो ड्रायव्हराचो कितें आमी परमिट ना काय ना आमचे. आणि सॅलरी तोडले ना काय ना आमची. आता मागणी जर तुमची आयकना आणि तुमकां 500 जर दितात ते काढून मागीर कितें करतले? आमी घेवचे ना. नेक्स्ट इलेक्शनाक आमी रावन पळोवचें पडटलें ना कितें आहा तें पयलीं ठरून येवचें पडटलें अशें. पूण मागीर तुमी कितें कोण हायर ऑथॉरिटी तुमची आहा पळय ताका आतां मेवतले कोण आहा तो तुमकां मॅसेज धाडलेली? आमचे बालरथ असोसिएशन आहा तेंच्या मिटींग आमी सगळे घेवन मागीर आमी पणजे एक मिटींग घेतले ते घेवन मागीर प्रेस घेतले. ओके. आता सरकाराक आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सीएमाक कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर? आमकां हे 1000 आमचो पगार आमचो चड व्हडलो ना आमचो. हे 500 रुपये आमकां 2 दिसाचे आनी रातचे आमी ड्युटी करतात तशी काय ना. लेट जाल्यार आमचे डबे पावचेच पडटा आमकां. सगळे करून आमी वयता. दर फावटी ते पणजे तुमी 1000 रुपये दिल्या, बार्देस तालुक्याक तुमी 500 रुपये कित्याक दिल्या? ते सेम धरूंक जाय. सगळ्यांक पयशे सेम दिवंक जाय आसले. सगळे बालरथ युनियनाचे सगळे
तांकां 1000 आमकां 500 कोणाक दिल्या कोणाक 500 दिल्या थंय पणजी तशें सगळो भेदभाव केल्लो हय जेन्ना हो सर्क्युलर तुमकां दिता की तुमकां अशी अशी ड्युटी आसा तेन्ना तुमची अशी एक मिटींग घडोवन बी हाडटा तुमकां मिटिंगेंत आपोवन तुमकां अशी अशी ड्युटी गेली वयतली अशें ठरावीक तुमकां फीज दिलं स्कुलानूच सांगता आमकां तुमी थंय वचा म्हणून सर्कुलराचेर कितें आसता तुमकां सर्क्युलर नोटीसी कंपल्सरी सांगता की तुमकां येवंक जाय इलेक्शन ड्युटी ओके ही तुमची इलेक्शन ड्युटी इलेक्शन ड्युटी ही तुमकां इलेक्शन ड्युटी म्हणटा तुमकां सायन मारून घेता आमची ओके पण तेन्ना तुमकां कितें सांगलें वचना तुमकां कितलो पेमेंट दितले कितें काय सांगलें ना इस्कॉलांनी सांगितलं ना एज अ लेटर आमकां कांयच बरयलें नासता हेचेर फक्त ते सायन मारपाची आनी आमी ड्युटीर जॉइन जावपाचें इन केस कोण येवंक नासता न्हू सो ताका कॉल येता तूं कित्याक येना कितें प्रॉब्लम ते सगळें विचारता मागीर ताका आणि तुमचे बालरथाची महिन्याची सॅलरी कशी कितें फिक्स आहा आमकां फिक्स जाल्ली फिक्स सॅलरी हा मे बी आतां एक वर्सान वाढला आता पेमेंट काय प्रॉब्लेम जे आमचे कितें सोल्युशन आहले ते करपाचे आहले ते अजून करूं ना करता म्हणटा ते अजून कोण मेळना आमकां अजून अपॉइंटमेंट मेळना आमचो लिडर आहा लिडर वयता युनियन लिडर ओके तो म्हणटा म्हणजे कोण लिडर कोण लिडर इवन मेन आमचे हॉलिडे कुमार आसता म्हणून न्हू दिवाळीक आमकां एक्चुअली हॉलिडे दिवाळीक आमकां हेच्या पयलीं आमकां ना हॉलिडे आहली आमकां पयलीं आतां आमी हॉलिडे समज रावले घरा तर आमचो पेमेंट कट जाता डायरेक्ट अच्छा हय सॅलरी कट जाता पण हय एमर्जन्सी आमी कोण रावंक गेले न्हू तर आमकां हॉलिडे ना म्हणटा डायरेक्ट म्हणटा की तुमकां सर्कुलाचेर हॉलिडे ना बरं आता हो इश्यू आता हा पळय तो तुमी तुमच्या हाय ऑथॉरिटीक पावयतलो कोणाक मेळटले ताका सद्या आमचो युनियन लिडर आहा तो सिनियराक पावयतलो हो आमचो युनियन लिडर पहिली गोष्ट आयज जेन्ना तुमी हांगासर सगळे जमल्यात हय तुमकां एक सर्क्युलर जे काडला की तुमी इलेक्शन ड्युटीक आतां येवचे म्हणून सो काल आनी आयज तुमी आतां ड्युटी तुमची केली सकाळ ते सांज 24 वरांची ड्युटी न्हू 12 वरांची ओके सो आतां जे तुमकां पेमेंट दिला तेंच्यांनी 250 तुमची आतां मागणी की हो तुमकां नाका म्हणून नाका आमकां पयशे सो हेचेर आतां तुमी एज अ तूं आतां युनियन लिडर हे सगळ्यांचो कितें फॉलोअप घेतले हेचेर आमी आमचे गोंया बालात युनियनाचो लिडर आसा तेंचे कडेन उलोवप जावन मिटींग घेवन मागीर आमी कितें करपाचें फुडें प्रेस घेवपाचो चिंतता फुडल्या इलेक्शनाक तो भुरगे म्हणटा कोणी पावचे ना म्हणटा आतां फुडल्या इलेक्शनाक कोणी येवचे ना म्हणटा फुडल्या इलेक्शनाक तुमी येवचे ना आतां सगळ्यांच्या भुरग्यांनी म्हणटा तशें आतां अच्छा कितले तुमकां मेळोंक जाय अशी आहा मागणी तुमची म्हणजे पर डे कितले येवंक जाय तुमकां दर वर्स जशे दिताले 1000 बी तशे ते दिवंक जाल्ले आमकां 250 रुपये दिसाचे म्हणजे कितें ड्रायव्हराचो स्केल कितें ते आता हे आता बालराज आता आयले ते डायरेक्ट वयतात फॉर्म घेतात आणि त्याच्यात पयलीं सांगना डायरेक्ट सायन घेतात आणि मागीर घेतात 500 रुपये दिला म्हणटा लोक कितें सांगू सोदताय पोटिंगिरी करतात हेजे पयलीं घे मागीर कितें सायन कित्याक घेता तुमी तेंचे सायन कित्याक घेता तुमी तेंचे हय पण गाडी येयल्या म्हणून कितें पेमेंट दिता तुमी तांकां समजो कितलो पेमेंट कितें आहा तेंकां कितलो पेमेंट तेंचो वाय 500 ना पण पणजे 1000 रुपया दिताली तांकां पण वाय इट इज सो बायस बीन बार्देसांत ड्रायव्हरांक 500 दिता आनी तिसवाडी 1000 दिता बट तुमी हे ड्रायव्हराक ऑलरेडी कळयला की तुमी तांकां बट तांकां ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट टीम हे करता ना पण तांकां ऑलरेडी कळयल्लें आहा की 500 रुपया म्हणून ट्रान्सपोर्ट टीमीन कन्फर्म सांगलेलें आसा तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा ऑर्डर पावली आसा ऑर्डर पावल्ली आसा सो तुमी आतां तांकां पेमेंट केला ऑलरेडी आमी गेला थोड्यांनी घेवंक ना कितें सर कितें आतां कसली सायन घेतली तुमची आ पेमेंट कितलो दिलो 2 दिसाचो 500 मागीर तुमकां कितें पयलीं सांगलेलें 500 दितले मागीर तुमी 500 घेतले बरं हेज्या पयलीं तुमकां कितले दिताले 800 किंवा 1500 दिताले सो एवरी इयर अशेंच आसताले पण आतां ओलो अशें कित्याक 500 रुपया कमी दिला खूप कमी दिल्या कितें अशें आयको येता की जे तिसवाडीन जे बस ड्रायव्हर्स आसा पळय तांकां 1000 दिला आनी बार्देशांत म्हणजे म्हापसा सायडीन जे कोण आहात बार्देशांतले नॉर्थ गोवा तांकां खंय 500 दिल्या काय खबर ना तुमकां सो तुमी 500 आतां घेतले तुमी विचारूकूय ना ताका ओके ओके
तुमकां हेच्या पयलीं सांगलेलें 500 दितले बी काय सांगलें ऑन द स्पॉट तुमकां आतां येयले आनी दिले येवकूच जाय तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा तुमी येवकूच जाय पण आतां आमकां पेमेंट दितना तुमी अशें कितें करता तो आमचो क्वेश्चन एवरी इयर आमकां 1000 तुमी दिता न्ही ह्या वर्सा तुमचो कमी कित्याक पयशे आमकां तुमी दिता त्या प्रमाणे 1000 दिया न्हू आमकां आमी कांय आमचो इशू कांयच ना 1000 दिले तुमकां आमी केन्ना कळ्ळें पयलीं आतां सांगिनात ते पयलीं तुमकां आमकां कांयच सांगिना आमच्या कडेन आयले तुजें नांव कितें म्हणले तूं गाडयो नंबर सांग म्हणले हांगासर सायन मार म्हणलो 500 रुपया काडून दिलो हांवें म्हणलें हांव सायन मारिना म्हाका 500 रुपया नाका म्हणलें हाका आमकां म्हणलें 500 रुपया नाका आमी कितें सांगूना कोणें सायन मारना आनी बाकी फेसिलिटी कितें रिफ्रेशमेंटाची बीन कशी कितें मेवले रिफ्रेशमेंट आमकां सकाळी च्या आहली पण आमकां ती च्या टायमार मेळना ती 10:30 म्हणल्यार सोंपली थोड्यांक पावली थोड्यांक पावूंक ना तें जेवण थोड्यांक पावला थोड्यांक पावूंक ना मागीर अरेंजमेंट काय ना सारकी अरेंजमेंट काय ना आमकां टोकन आसले ओके पण ते बी तुमकां पावले सारके थोड्यांक पावला थोड्यांक पावूंक ना ते म्हणजे अशें सांगूंक शकना की पावलाय म्हणून पावूंक नाय म्हणून शकना आमी म्हणजे तितले सफिशियंट नासले सो आता तुम्ही अशें हांगा रावतले ते वयतले आतां पयशे आमकां घेवन. आरोग्य मेळना म्हणटा न्हू तर आमी आतां एका न्यूजार तुमकां एक आपयला जाय ते तुमी आमचे कितें करपाचें फुडें तुम्ही आता रावतले तेका मेवपाक काय आतां आमकां तो मेळपाक गेल्यार आमी रावतले नाल्यार आमी वयतले 500 रुपया घेवन आमकां काय अर्थ ना न्हू तो फायदोच ना 500 रुपया नाकाच ते आमकां आमकां भितून सोडनात ते गेले तुम्ही मेवपाक आमी मेळपाक गेल्ले ते आमकां दिना ते बिजी म्हणटा बिजी म्हणटा अरू बिजी आहे म्हणटा म्हणून तू रावतलो तुम्ही वाट पळोवपाक तेची पयली उलोवपाक आमी तेंचे रावचे ना काय आतां आमी रावल्ले ऑलरेडी वाट पळय तेजी तो आमकां वायट दिना न्हू आनी रावन फायदो ना आतां आमकां घरा वचोंक जाय आमी पयस रावतात आमी रातभर हांगा रावता आमी घरा केन्ना पावतले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर